गोंय काँग्रेस पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीन समविचारी पक्षांबरोबर फुडले वेंचणुके खातीर हात मेळवणी करपाचें थारायिल्ल्यान फुडें कितें जातलें हाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा. हालींच त्या विशयार काँग्रेसचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी घोशणा केल्ली. आमची काल पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीची जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की गोंयांत ज्यो पक्ष आसात जांकां BJP हरोवपाक जाय जेन्युइनली तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें काम काँग्रेस पक्ष लोकांचो आदेश आयकून लोकांचो आवाज आयकून ही लीड आमी घेतले आनी त्या संदर्भांत आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. ऑलरेडी आमी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय बाब हांकांय बीन ऑलरेडी रिक्वेस्ट जाल्लेलो आसा की आमी बसून आतां चर्चेच सुरू करपाक जाय. काँग्रेस जेन्ना एकठांय येवन वेंचणूक लडोवपा विशीं उलयता तेन्ना तांच्या मुखार प्रामुख्यान गोवा फॉरवर्ड पक्ष येता. आतां म्हणसर तरी काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन उलोवणी सुरू करूं ना. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गिरीश चोडणकर गोवा फॉरवर्डाक एक चिठ्ठी बरोवचो आसा. दुसऱ्या वटेन काँग्रेस फुडारी पॅरलल काँग्रेस करपाची तयारी करता अश्योय वावड्यो चल्ल्यात. गिरीश चोडणकरान मात त्या वावड्यांक तथ्य ना अशें म्हटलां. Right now, Amit Patkar is a part of Congress party. I have not heard any such things as you are saying. म्हाका हांवें तशें काय आयकल्लें ना. तुम्ही एक काँग्रेस म्हणटा तो एक काँग्रेस म्हणटा ती दोन काँग्रेस आहे. ना काँग्रेस कशी दोन जावपाक शकता. काँग्रेस एकूच आसा न्ही. गिरीश बाबा 100 कोर्स आणि बीजेपी हे केलं हो तुमचो डाऊट कन्फर्म तुमकां थोड्या दिसांनी दिसतलें मुखार येतलें तुमचे मुखार सगळें येतलें आनी कळटलें हांवें आयज कितें सांगलां तें कशें जाता आनी कशें ना तें तुमकां कळटलें. आणि कितले लिडर्स काँग्रेसच्या फुडाऱ्यांक सध्या दिसता की सगळ्यांनी एकठांय रावन भाजपा विरुद्ध वेंचणूक लडोवची. गोवा न्यूज हब कडेन उलयतना केपेंचे आमदार आल्टॉन डिकॉस्था हांणी मागणी केला की म्हाका ते एक गूण आहा एक कला आहा की सगळे एकठांय घेवन वचपाची आनीक बाय गॉड्स ग्रेस आय एम युजींग दीस talent what I have to bring all the opposition together. When it was RG during ZP elections, I and Yuri Bab, we both worked. So now also I am giving my best to get together everyone so then we can all work for the betterment of Goa. ह्यो सगळ्यो गजाली चलता आसतना निवडणूक लागीं येत आसा. हे लोक केन्ना बसतले आनी केन्ना थारायतले हाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा. तुम्ही पळयतात GNH.